हे माळयेचेर आशीर्वाद घालचो रीत सोंपयतना तेच सायबीण मांयक आमी सगळीं उलो मारून गीत करुया. या दनपारच्या वेळार आमी या पवित्र जाग्यार आसा आनी आयज आमी हांगासर तर जमल्या. आयजतान आमी जाय त्या जाग्यांनी सायबीण मांयच्या जल्माची परब व्हडा दोबाज्यान सोडून मून सायबीणीची परब करता आनी हांगासर बायलंकानी सायबीणीची परब आमी करून आयज आमची तयारी सुरू करता. तुमच्या बरोबर सायबीण मांयक फुडें घालुया आनी सदांच आमकां कितें जाय आमकां कितें गरजेचें तें सर्गीच्या बापा लागीं मागूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. तर सायबीण मांय फकत आमकां एकूच सांगता, कितें म्हणटा, म्हजो पूत सांगता तें तुमी करात. म्हजो पूत आपूण सांगता तें करात म्हणून काना गांवांत हाचो पुरावो. तिच्या उतरा वरवीं जेजून आपली पयली मिलाद म्हाका खुशालकाय भोगता हांगासर पळोवन पयले सुवातेर आमच्या साद्या भावा भयणाचो भावाड आनी खुशालकाय भोगतना हांव पाद्विगार होली क्रॉस चर्च सांताक्रूज रिचर्ड पिनेरो म्हजो पातकूर आसा फादर क्लिफर्ड. ह्या वेळार तो हांगासर ना, कित्याक हॉस्पिटलांत आसा. ताचो एमुग्रास करुया, ताचेय पासत मागू. आनी आदी हांगासर जायते यादनीक येवन गेल्यात आमचे फिरगोजेन, ताचोय खेरीत उगडास करता, कित्याक तांचेय वरवीं हो भावाड वाडत गेला. आनी आयज जेन्ना ही तयारी सुरू करून जेन्ना आमी हांगासर एकठांय जाल्या, खरेंच सदां ताका पळोवन कितलीं जाणां हांगासर ह्या वेळार व्हडलो प्रोपागंडा काय करूंक ना, फकत मिसाचेरूच सांगलेलें. पूण जायत्या जाणांक पळोवन हांव खुशाल. आनी कित्याक खुशाल? सादो भावार्था एका दिसा ह्याच साद्या भावार्था वरवीं आमी सर्गीच्या सुखाक पावतलो. कित्याक सायबीण मांयचे मजतीन आमी सगळीं सासणाच्या सुखाक पावूंक होच आमचो आवडो. आनी ह्या वेळार हांगासर एक कोपेल रस्त्याचेरच आसा. एकेरीत सद्दां आमी उगडास करुया. हांगासर जी पासार जातेली बेतेली येतेली सगळ्या पयणारांक सायबीण मांयचे मजतीन राखूंक सांबाळूंक आनी तांचे पैन सही सुरक्षीतपणान सोंपोवंक केरीतपणी आमची मागणी जावं. दुसरे सुवातेर हांवें पयलें म्हणलां, हांगासर ह्या जाग्यार करूंकूय जायते जाण भाव आवल्या. जावं कोणें जागो दिला, आतां जेवण आसा थंय हांवें पळयलां, जेवण तयार केलां, दुसरी सगळी बंदोबस्त केला. ह्या खेरीत भावांक सगल्यांक म्हजी शाबासकी. देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो आनी एका दिसा आमी सगळीं सासणाच्या सुखाक पावची.